तुझे मुखामोळ हांव पळोवं काशेतां तुझ्या हसरपणान जियेवंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक हालयतां ही सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवं आशेतां तुझ्या हसरपणान जियेवंक आशेतां सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयतां ही सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंगेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोडा आमची तुका भेटयता परवोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता मोच्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता मोच्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ये सोम्या ये तूं म्हाका सांग मोच्या अस्कतायेन बळवून तूं जाता मोज्या एकसुरपणान सांगत तूं दिता मोज्या कश्टा दुखान म्हाका बुसयता ही सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन सोम्या तुका आराधन तुका दिंगेर पडून आमी प्रणाम करता सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोडा आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या मोगाल भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्तां म्हूण मागता आनी जेजूच्या नांवान तुमकां हर एकल्याक प्रणाम भेटयता परत ह्या संजेच्या वेळा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आजार आसा जावं हांगासर आमी वैयक्तीक तरान जावं आमच्या घरांनी टीव्ही मुखार वा जावं आमच्या विविध जाग्यांनी त्या यूट्यूबा मुखांत्र आमी ह्या आराधनांत भाग घेवंक आयती आसा सोम्या मुखार आमी आसा सोमी खरोच आजार आसा फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत त्या सोम्यान आमकां राखलां सांबाळ्ळां आमचें जिवीत चलोवन व्हेलां आनी आज परत ह्या पवित्र दिसा सोम्यान आमकां सांगात हाडलां त्या सोम्याक आमी नमन करया तो आजार आसा त्या देवा मुखार आमी खालती जावया त्या सोम्याचें हाजरपण एक घडीभर आमी वळखून घेवया मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो आनी त्या सोम्याक आमी तकली बागावया त्या सोम्याक आमच्या खालचा मनाचो तो नामान मान आमी भेटोवया
तुमची सवाब आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व मान फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व वगळाप फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व पवित्रपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व भगवंतपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व गौरव फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व दैविकपणान भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व महिमेन भरलेल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. त्या जेजूक आमी आराधन करन नमान करन आमी सांगता गावया. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमान करता. वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. सुमयाचे हजरपण आमी बघया मोगाचेनो. कोरस सुमी या सक्रामेंतांत आजार आसा. आमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान उलो करता. आमकां हर एकल्याकी आमच्या नांवान वळखता. आमचो हर एकल्याचो मोग करता. आमच्या बगलेक रावचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो, आमच्या जिविताचो दातार आमचे मुखार आसा. तर परत तींच उतरां आमी गावया. त्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोमयांक आमच्या खालसा मनाचो मान नमान करन, त्या सोमयाची स्तुती करन, ताका आराधन करन, ताका होगळाप दिवन परत तींच उतरां आमी सांगता गावया. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमान करता. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान बाबन आणि बहिणीनो, नोव्हेंबर 1 तारीख आणि नोव्हेंबर 2 तारीख आमकां हर एकल्याकी सर्व मोगाच्यो ह्यो 2 तारीखो मनयेत. नोव्हेंबर 1 तारखेर सगळ्या सांता भक्ताची परब आमी आचरण करता. आणि नोव्हेंबर 2 तारखेर देवादीन जाल्ल्या सकड आमच्या कुटुंबांतल्या भाव भयणीचो मोगाचेंचो आमी उडास करता. सर्गींच्या राजान ती आसात, सर्गीचो प्रतिबळ अनुभव करनासात, त्या भावंडांचो आमी उडास करता. तांचे कडेन तांचे मुखांतर तांचे खातीर आमी मागता.
त्या देखून हे 2 दीस ह्या म्हयन्याचे विशेष दीस, विशेष आमकां अनुभव दितात असले दीस जावन आसात. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांत भक्त प्रत्येक जावन सुमयाच्या मेटांनी सरलेले, सुमयाक तांच्या जिवितांत पयलो मान, पयलो जागो दिल्लेले, आपणाचे जिवीत असो दातार म्हणून स्वीकार केलेले, आनी आज त्या सांतीपणान जियेल्ल्यांक सर्गीचो कुरो लाभला आनी सर्गीच्या त्या राजांत ते सुमया सांगता थंयसर त्या वैभवाक भितर सरल्यात. तो वैभव ती भोगून आसात. आमची देवा दिन जाल्ली ती भाव भयणी ह्या संवसारांत भाग्यवंतपणाची जिवीत जियेल्ली, जायतें बरें केल्लें आनी तांचें जिवीत असो तो प्रतिफळ, तो मुकुट सोडूंक सर्गीच्या राजांत ती प्रवेश सोडल्यांत ती आमची फातेनी आमचो भावार्थ जावन आसा. त्या देखून हे 2 दीस आमकां मोगाचे जावन आसात. मुन्यो पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 3 वाक्य 6 म्हणटा, सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. सांता भक्तांनी सगळ्या तांच्या जिवितांत सुमयाक वळखून घेतलें, सुमयाची वाट ती समकाल्ली आनी सुमयान तांचे मार्ग नीट केल्ले आनी आज ती सर्गीच्या राजांत आसात, तो वैभव आसात आनी तांकां सांतीपणाचो कुरो तांकां लाभला आनी तांचें जिवीत आमकां हर एकल्याके प्रेरण जावन आसा. आज सांता भक्ताच्या जिविताचेर आमी नदर घालीत जाल्यार एका दोगांचें जिवीत वा थोड्यांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडलें जाल्यार आमकां ती आदर्श जावन आसात. सांत एलिझाबेथ जानेवारी 4 तारखेर तिचें स्मरण आमी करता आनी ती म्हणटा, पयलें आमी देवाची खुशी समजा जाय, दुसरें ताका जाय जाल्ले बरी आमी करी जाय, आमी करचें, आनी तिसरें ती म्हणटा तें आमी करी जायस कित्याक ती ताची खुशी म्हणटा, ती ताची खुशी. आनी तिने प्रत्येक जावन सुमयाची खुशी ह्या सक्रामेंतांत आसल्या त्या जेजूची खुशी केल्ली, त्या जेजूचो पाटलाव केलो आनी आज त्या सांतीपणाचो कुरो तिका लाभला म्हणयेत. सांत जुआंव बॉस्को आनी एक युवसनाचो सांत म्हणून नांव वाडलेलो तोय प्रत्येक जावन आमकां म्हणटा की प्रत्येक जावन सक्रामेंतांत आसल्या जेजूची तवळ भेट करूंक आमी जाय आनी तवळ सैतानाच्या त्या सक्तेतावन आमी सुडका जोडूंक आमी सक्तेल्या आनी सैतानाची ती सकत आमचेर जैत व्हरूंक शकची ना म्हणटा. जर तर पवित्र सक्रामेंतांतल्या त्या जेजूची आमी भेट करता जाल्यार ताचे जिवितांत त्या सक्रामेंता मुखांतर जायतो वेळ करशिल्लो सांत जुआंव बॉस्को आज आमकांय प्रेरण जावन आसा. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्याच सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखारय आमी आसा. जुआंव बॉस्को म्हणटा, तवळ त्या सुमयाची भेट केल्ल्या वरवीं आमच्या वायट सक्तेचेर आमी जैत वन जाता. आज सुमी आमच्या मुखार आसा. सुमयाची सकत आमच्या कुडीक ह्या सक्रामेंतांत वाडोवन आसा आनी आमकां ती सकत आमकां ती बळवंत करता. आमच्या वायट सक्तेचेर आमकां धैर्यादीक सकत जावन जियोंक आमकां प्रेरण जावन आसा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सांत भक्त आमकां आदर्श जावन आसात. सांत पाऊल मिकी तो म्हणटा, द ओनली रिजन फॉर माय बीइंग killed is that I have taught the doctrine of Christ. I thank God it is for this reason that I die. अपूर्बायन मार्तीरपणाचे मरण मेल्लो आनी तो म्हणटा, सगळे जिवितांत सुमयाची ती सकत सुमया विशयांत हांवें परगट केल्लें आनी जर तर हांव मेलां जाल्यार हांव तें मरण स्विकार करता जाल्यार ते सुमया खातीर, जे खंयच्या सुमयाक हांवें साक्ष दिल्ली, जे खंयच्या सुमयाक हांवें परगट केल्ली आनी त्याच सुमया खातीर हांव मोरोंक शकता म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सांत पॅट्रिक म्हणटा, क्रिस्त म्हज्या बगलेक आसा, क्रिस्त म्हज्या मुखल्यान आसा, क्रिस्त म्हज्या फाटल्यान आसा आनी क्रिस्त म्हज्या सांगात आसा आनी क्रिस्त म्हजो स्वास जावन आसा, क्रिस्त म्हज्या वयर आसा, म्हज्या सकयल आसा आनी सगळें म्हजें जिवीत क्रिस्ताचें म्हणटा. क्रिस्तावेने म्हाका जिवीत ना म्हणटा.
मुखार भवन आनी भयणीनो त्याच जेसू मुखार आमी आसा त्याच जेसू मुखार आमी आसा मुखार भवन आनी भयणीनो सुमी आमच्या मुखार आसा जर तर हर एका सांता भक्तांनी सुमया खातीर जीव दिला सुमया खातीर मेल्यांत सुमया खातीर जी येयल्यान जाल्यार त्या सुमयाच्या मोगाचो अनुभव तांणी सोडलो आमची मालगणी भाव भयणी आमच्या कुटुंबांत हांव देवाधीन जाल्लीं जर तर आमकां तांणी भावार्थाचें देणें दिलां भावार्थाचें दिर्वें दिल्यान आनी आमचे की फुडें सर्गीच्या राजांत तो प्रतिबळ सोडूंक भितर सरल्यान जाल्यार तांच्या जिवितांत त्या सोमयाचेर फातयल्लीं त्या सोमयाचेर विश्वास दवरली त्या सोमया खातीर जियेलीं सांबावलान म्हणल्या बरी आमी जियेल्यारी सोमयाची मेल्यारी सोमयाची सोमया खातीर जियेल्लीं ती तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज ह्या आराधनान भागीदार जाताना ह्या सगळ्या सांता भक्तां खातीर आमच्या सोमयाक आमी अर्घां दिवया सोमयाचो उपकार आमी आठवया आमच्या कुटुंबांत जिवन देवाधीन जाल्ल्या आज सर्गीचो तो मुकुट जोडलेल्या तो प्रतिबळ भोगून आसच्या देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचो आज आमी उडास करतना तांचे खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज आमची कुटुंबां आज आमचें जिवीत सुबीत आसा बरें आसा जाल्यार ह्या आमच्या मालगड्या देवाधीन जाल्ल्या भाव भयणीचो साक्रिफीस तांणी जियेल्ली ती रीत तांणी आमकां दिल्लो तो भावार्थ तांचे खातीर आमी देवाक अर्घां दिवया एक घडी भर आमी दोळ्यां आमी दांबया सुमयाच्या त्या आजारपणांत आमी आसाव सांता भक्ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरन आसाव देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा हीं सगळां भगवंतपणाचें जिवीत जियेल्यान सांतीपणाच्या वाटेर समकाल्यांत तांची सकत जेजू जावन आसलो तांचें बोळ जेजू जावन आसलो जेजू तांचे सांगात आसलो आज तसो जेजू मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचे मुखार आसा आमची सकत आमचें बोळ तो जावन आसा आमी कितेंच न्हय आमचेच ताके आमी कितेंच न्हय आमी अस्कत सोमया आसा आमी बळिश्ट आमी बळवंत सोमया संगी सोमी आसल्यार मात्र तो सोमी आमच्या मुखार आसा त्या सोमयाक आमी अर्घां दितना त्या सोमयाची स्तुती आमी गायतना आमकांत ह्या आराधनेच्या सुरवेर सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया मोगाच्या भवानी भयणी सगळ्या आमच्या जिविता खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर सोमयाक आमी अर्घां दिवया आनी आमकां आनी आमची कुटुंबां त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया सांता भक्तां परवीं आमी त्या भगवंतपणाच्या वाटेन समकोंक त्या सांतीपणाच्या वाटेर आमी समकोंक तांणी बघून आसलो तो सर्गीचो वैभव एक दीस आमी बगच्याक आमी थंयसर पावच्याक ती आमची वाट सरकी जावच्याक त्या देखून तो मुन्य पुस्तक अध्याय 3 आमी आयकलें उतरां 6 सगळ्या तुज्या वाटांनी सोमयाक वा ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो तो आमच्या सांगात आसा आमी त्या सर्गीच्या वाटेन समकतेल्या तो वैभव मुकुट जोडूंक एक दीस आमी पावतल्या तर आमचें जिवीत त्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया त्या सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाळ भवन आनी भयणीनो सगळे आमचे कुटुंब सोमयाच्या पांयां समर्पण करया सोमयाच्यो वाटो सोदूंक त्या वाटांनी समकोंक कृपा एक घडी बरो त्या सोमयात हांव आमी मागया आमकांय तो सांतीपणाचो मुकुट मेळच्या खातीर त्या वाटेन समकोंक आमी कृपा मागया आमची जिवीत सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया प्रत्येक जावन परच्या दिसा एक्सिडेंटांत वळख जावन देवाधीन जाल्लें तें सोडें राकेश आनी प्रिया बजाल फिरगजेची आज आमी तांचोय उडास करतना तांकां सस्नीक विशय आमी मागया आनी प्रत्येक जावन दुखेस्त जाल्ल्या कश्टाक वळख जाल्ल्या त्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया त्या कुटुंबा खातीर त्या दोनी कुटुंबां खातीर विशेश तरान ह्या आराधना वेळार आमी मागया ती दोनी कुटुंबां सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया त्या दोनी कुटुंबांक सोमयाची विशेश सकत लाभच्या खातीर ह्या आराधना वेळार आमी मागया आनी त्या सोमयाक आमी नमान करया
त्या सुमयेची स्तुती करया. त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवन सांगात आमी गावया एक गीत. हळयो आमी बेडया सुमयेची स्तुती आमी करया. खल जनतावन त्या सुमयाक आमी नमान करया. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಜೀವವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಆರಾಧನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ. आमच्या खाल सामानांत त्या सुमयेची आमी स्तुती करया. त्या संत भक्तां खातीर, आमच्या कुटुंबांत देवा देन जाल्ल्या त्या बाबा भयणी खातीर, मालकड्यां खातीर आज आमचें जिवीत तांचे वरवीं तांच्या त्या प्रेरणान चलोवन आसा. तांचे खातीर त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. त्या सुमयेची स्तुती आमी करया. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನು ನೀನು ಬಯಸಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ನನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿದೆ, ಸದಾ ನನ್ನ ಸುಖವನ್ನೇ ನೀನು ಬಯಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर त्या सुमयाक आमी अर्गां दिवया. त्या सुमयेची स्तुती आमी गावया. फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताणें राखला, सांबाळला. सैकड वायटा विघ्नांत आमची जतन केल्या. त्या सुमयाक आमी स्तुती करया. त्या सुमयाक आमी नमान करया. त्या सुमयाक आमी आराधन करया. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸಿ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ ನೀನೇ ಓ ಯೇಸುವೆ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿದೆ ನೀ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ, ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಗೆ ನೀನು ಪಾತ್ರ ದೇವ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. तुझ्या templa तुझे हाव दिसलायता, वरती तुझी महिमा
देखूंक लागलेता सोम्या तुझ्या तेंपला तुझेर हांव दिश लायता वरती तुझी महिमा देखूंक लागलेता जसे नितळूत कासरी एक मेरू ताणेता तशे यत्मो मुसो तुका लागलेता ये देवा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो आयचे दिसाचो वांजेल आमी आयकल्लो तर एक वाक्य आयच्या वांजेलांतलें आनी ह्या वाक्याचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया आनी जेजू म्हणटा 8 बागी विशांत उलयल्या उपरांत निमाणे वाक्य म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा संतोष आनी उल्हास पावा सर्गींच्या राजांत तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा संत भक्तांनी तांचे जिवितांत देवाचो ताळो आयकल्लो देवाच्या आजरपणान ती जियेल्ली आनी त्या देखून ती वर्ती जाली आनी त्या सर्गींच्या राजाचो प्रतिफळ ती जोडूंक शकली आनी तांकां शांतीपणाचो कुरव लाभलो आनी आज आमकांय हेंच आपोवने संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताचो उद्देश जावन आसा सर्गींचे राज ह्या संवसारांत स्थापन करचें आनी त्या देखून तो जेजू ताच्या मिसांव सुरवात करतना मत्तेय वाचोवंजेल अध्याय 4 वाक्य 17 म्हणटा पातकिजींनी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला पातकिजींनी बदला सर्गींचे राज लागीं पावला आनी जेजू देवाचे राज सर्गींचे राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक हांगासर आयिल्लो आनी त्या देखून ताचें राज कसलें राज जेजून स्थापन केलां ह्या विशयान आमी समजोवचें एक घडी गरजेचें लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्या 40 आनी 3 थंयसर जेजू म्हणटा हेर शारांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें प्रगट करी जाय कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला देवाच्या राजाची बरी खबर देवाचे राज स्थापन करच्याक म्हाका धाडला आनी ही बरी खबर सगळ्यांक प्रगट जायचे खाली तुमकां मात न्ही हर एकल्याक प्रगट जाय आनी लुकाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्य 1 म्हणटा जेजू प्रसंग करीत आनी देवाच्या राजाची बरी खबर प्रगट करीत शारान शहर आनी हळ्ळेन पयन करून गेलो त्या देखून देवाचे राज प्रगट करीत शार आनी हळ्ळेनी कोणशांनी गेलो आनी ती बरी खबर ताणें प्रगट केली मोगाल भवन आनी भयणीनो जेजून स्थापन केल्लें तें सर्गींचें राज वा देवाचें राज कशेलें जेजू कसलें राज ह्या संवसारान स्थापन करूंक आयिल्लो जेबे देवान तेज्या पुतांची आवय जेजू लागीं येवन वा ती म्हणाली तूं राज वा तुज्या राजांत म्हज्या एकल्या पुताक उजव्याक आनी एकल्या तुज्या दाव्याक जेजूचें राज वा जेजून स्थापन केल्लें देवाचें राज तिणें कितें भोगुल्लें वा कशें तिणें स्विकार केल्लें जायते जण रोमाचे आडलते आसले आनी थंयसर नाना तरेचे हिंसा कश्ट दूख दोनी लोकांक आसले आनी त्या देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार जेजू एक राजकी पुडारी आनी तो ताचें राज तें राजकी राज बांदतलो आनी आमकां सुडका दितलो म्हणून आशेवन आसले जेजून तें राज बांदलें गी आनी त्या देखून जेजू पिलाताचेर उबो केल्ल्या वेळार निमाणे जेजू म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही
मुझे राज या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार मुजेशीच मुजे खातीर झुजते आसले, मुझे राज या संवसाराचे न्हय. जेजू म्हणटा तर जेजूचे राज, जेजून स्थापन केले सर्गींचे राज या संवसाराचे राज न्हय. अधिकाराचे, पदवेचे, नावाचे, वडविकेचे, महिमेचे राज जेजून या संवसारांत स्थापन केल्ले न्ही. जेजून परगट केल्ली ही बरी खबर न्हय. मुखार भवन आनी भयणीनो, जेजून बांदले राज दुसरेंच. आनी त्या देखून तो लुकासो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 जेजू ताचे मिसांव वावर ह्या संवसारांत प्रारंभ करतना स्पश्ट करता. देवाचो प्रेरकात्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूं, दनसतेल्यांक सवकासाय, पिडेस्तांक भलायकी, सर्वेस्पराचे दया मेळ्याचे वरस परगट करूंक म्हणून म्हाका धाडला, म्हाका अभिशेक केला. म्हणजे हर एकल्याकी बरें करीत, हर एकल्याच्या गरजांक पावोवंक, हर एकल्याचें दुखां पसून, हर एकल्यांनी एकामेकाक भाव आनी भयण म्हणून ओळखोवचें असलें राज जेजून ह्या संवसारांत स्थापन केलें. असल्या राजाचे आमकां सांदे केले, असलें राज आमी बांदूंक आमकां आपोवणें दिलें. आनी असलो जेजू आमचे सांगात आसा. त्या देखून जेजू हर एकल्याचो मोग करीत गेलो, हर एकल्याक ती बरी खबर परगट केलो. आनी जेजून बांदिल्ल्या राजाची लक्षणां ती मोग, मैपास, एकवट, बोगसाणे, सोडदोड हे लक्षणां जेजून बांदिल्ल्या राजाचे. आनी असलें राज जेजू ह्या संवसारी बांदला. आनी कोण पळय असल्या लक्षणांनी जी येतात, असलें राज ह्या संवसारी आसा करतात, तांकां सर्गीच्या त्या राजाचो प्रतिफळ मेळटा म्हणून जेजून स्पश्ट केल्लें. त्या देखून असलें राज जेजून बांदला, असल्या राजाचे सांदे आमकां केला. तरी एक घडीभर मोगाचेनो आमच्या दोळ्यां आमी धांपया, आमच्या जिविताचेर एक घडीभर आमी नदर घालया. जेजून म्हज्या जिवितांत कसलें राज बांदला, म्हजें राज ह्या संवसारांत कसलें, म्हजें राज ह्या संवसाराचें गी म्हाकाय अधिकार, मान, नांव, पदवी, व्हडविकाय ಎಂತ जाय ಎತ್ತ खातीर हांव आशेवन आसा. वा जेजूचे राज म्हज्या काळजा मनांत, म्हज्या जिवितांत पाळा रोमलांगी, थंयसर स्थापीत जालांगी. म्हजें जिवीत मोगाचें, म्हजें जिवीत सेवेचें, म्हजें जिवीत सोडदोडीचें, म्हजें जिवीत बोगसणेचें, म्हजें जिवीत एकवटाचें. असलीं लक्षणां म्हज्या जिवितांत राज करूंक शकल्यांगी. जर तर जेजूचो मोग आसा, जर तर जेजूचो मोग आसा, जेजू म्हजो मोग करता जाल्यार ताणें म्हज्या जिवितांत कसलें राज बांदलां. आनी तें राज म्हज्या जिवितांत नीज जावन स्थापन जालांगी. एक घडीभर आमी आमकांत विचारया मोगाचेनो. जर तर तो देवाचो ताळो आमी आयकलो, देवाच्या आजरपणांत आमी जी येता जाल्यार कसलें राज आमी स्थापन करूंक आसा. जेजून कसलें राज बांदलें, कसलें राज आमी स्थापन करूंक आसा. आज आमी आमकांत एक घडीभर विचारया मोगाचेनो. आमकांत एक घडीभर आमी विचारया, आमच्या अंतस्करणाची झरती आमी करया. आज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या परिसरांत, आमच्या जाग्याच्या वावराच्या ताळार, त्या जाग्यार आमी जी येताना कसलें राज आमी बांदूंक प्रयत्न केला. जेजूचे राज आमचे मदें आसा करूंक आमी प्रयत्न केलांगी. तें मोगाचें, सेवेचें, सोडदोडेचें, बोगसणेचें, एकवटाचें वा पदवी, अधिकार, मान, वडवीक ಎಂತ आशेव असल्या मनोभावान आमी जियोंक प्रयत्न केलांगी. आज आमी त्या सोमयाक आमकां आमी समर्पण करया मोगाचेनो. सोमयान स्थापन केलें राज, सर्गींचें राज, तें राज आमचे मदें जारी जावंक आसा.
आमच्या मदें आसा करूंक आसा त्या सोमया कडेन एक घडीभर आमी मागया मोगाचे न्हू. एक घडीभर त्या सोमया कडेन आमी मागया. आमचें जिवीत असल्या लक्षणांनी सुबोवंक, असल्या लक्षणांनी बरोवंक आनी असलो मोग आमच्या जिवितांत बरोवंक त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. तो सोमी म्हजो आनी तुजो हर एकल्याचो मोग करता. तो सोमी आमचो मोग करता, आमच्या सांगाता तो आसा. तर सोमयाचो मोग ताच्या राजाच्या लक्षणांनी बरोवंक सोबोवंक आमी करपाक त्या सोमया कडेन मागून एक गीत आमी गावया. जेसू तू असो मोग करता, मोगन म्हाका दादोस करता. तुका सांडून पयस वेसोना, तुझ्या मोगा विने म्हाका जिणेना. जेसू तू असो मोग करता, मोगन म्हाका दादोस करता. तुका सांडून पयस वेसोना, तुझ्या मोगा विने म्हाका जिणेना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां ह्या संवसाराचे रास नाका, आमकां सर्गीचे राज जाय. जेबेदेवाच्या त्या पुतांच्या आवयन मागलें उज्व आनी दावीकूच अधिकार पदवी, आमकां तो नाका. आमी मागया मोगाचे न्हू. सोमयाच्या हजारपणांत आसल्यार बरो, सोमी आमच्या सांगात आसल्यार बरो, आमी सोमया सांगाता सदांच जियेल्यार बरो, ताचो ताळो आमी आयकल्यार बरो. ताचे वर्तें भाग दुसरें ना. आमच्या जिवितान असर्या अद्भुतां आमी बगूंक शकतल्या मोगाचे न्हू. तरी पूण आमी मागया आमचो मोग करचो सोमी आमच्या मोगार आसा. ताच्या मोगांत रावूं, ताच्या हजारपणांत रावूं, ताचे ताळो आयकून जियों आमी करपा मागया मोगाचे न्हू. सोदून म्हाका आयलो, वेंगेन तुज्या घेतो. जतन म्हजी घेवन भरलोय तुज्या मोगा. जेसू तू म्हजो मोग करता, मोगन म्हाका दादोस करता. तुका सांडून पयस वेसोना, तुझ्या मोगा विने म्हाका जिणेना. तुझ्या मोगा विने म्हाका जिणेना. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून हें देवाचें राज स्थापन केलें. हें देवाचें राज ह्या संवसारांत आमी स्थापन करूंक आमकां आपोवणें दिलां. ह्या देवाच्या राजाचे सांदे आमकां दिवच्याक, आमी जावच्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. तें लागून तुज्या जेजून विविध ओपारी मारी पात देवाचें राज कितें आमकां तें उगडापें केलां. जावं ती ओंपयांची ओपार जेजून शिकयल्ली. तो ओंपी एकलो ओंपीत गेलो, ओंपून गेलो. थोडे बी मेरेर पडले, कडपी सुवातेर पडलें, खांट्या जडकुडा मदें पडलें आनी थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें. आनी ह्या मारी पात जेजू कितें म्हणटा आमकां, एक बरी सुवात, म्हजें जिवीत म्हणलें बरी सुवात हांवें तयार केलें जाल्यार सर्गीचें राज थंयसर स्थापन जाता. म्हजें जिवीत म्हणली बरी सुवात हांवें तें तयार करी जाय. म्हजें जिवीत म्हणलें बरी सुवात हांवें तयार केलें जाल्यार देवाचें राज, सर्गीचें राज थंयसर स्थापन जाता. आतां कित्याक हांवें बरी सुवात तयार केली जाय? आनी त्या देखून जेजू म्हणटा सर्गीचें राज म्हळ्यार एका दिरव्याक ताणें सरी केलां, एका मोतयाक सरी केलां. आनी कोणाक तें दिरवें मेळटा, कोणाक तें मोती मेळटा, ताचे लागीं आसलें सगळें सोडटा आनी सगळें विकता तें दिरवें, तें मोती घेवच्या खातीर. आज सोमी आमकांय म्हणटा सर्गीचें राज तें दिरवें, सर्गीचें राज तें मोती. आज सर्गीचें राज, देवाचें राज म्हजें थंय स्थापन जाय.
म्हजी जिवीत बरी स्वात जाय जाल्यार म्हज्या जिवितान कितें मोल न्हय आसल्लें आसा तें हांवें विकी जाय, तें हांवें साडी जाय, तें हांवें त्याग साक्रिफायस करूंक जाय. जावं पुरो आमच्या जिवितांत मस्त गरजेचें न्हय आसल्लें आसा. जावं पुरो राग, जावं पुरो मोसोर, जावं पुरो द्वेश, जावं पुरो क्रोध, जावं पुरो स्वार्थ आमच्या जिवितांत आसा. आनी जर तर हें आसा जाल्यार तें मोलादीक दिरवें, तें मोती आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक सकनाव आमच्या जिवितांत तें मेळोवंक आमकां साध्य ना. आनी त्या लागून जेजू म्हणटा तें दिरवें, तें मोती आसा जाय, मेळा जाय जाल्यार तुमचें जिवीत एक बरी सुवात जावन तुमी रुपीत करी जाय ह्या देवाच्या राजाक, ह्या सर्गीच्या राजाक म्हणलें तो आमकां सांगता. सांता भक्ताच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार आतां सांत म्हणटाना ते सकट भाग्यवंत न्हय, तांचे थंय पाताक उणेपण नातल्लें म्हण न्हय, सगळी अस्गतगाय आसल्ली, उणेपण आसल्लें, आमचे पर्यंत ते मनशा सायबाचे आमचे पर्यंत ते पातकी जावन आसल्ले. पूण तांच्या जिवितांत देवाचो ताळो तांणी आयकलो, देवाच्या आजारपणांत जियोंक तांणी प्रयत्न केलें आनी तें देवाचें राज त्या सोमयाक तांचे जिविताचें दिरवें जावन मोती जावन तांणी स्विकार केलें. आनी तांच्या जिवितांत कितें अस्गतगाय उणेपण आसलें तें पयस केलें, तें सांडलें तांणी. आनी त्या देखून आज तांकां तो सांतीपणाचो, तो भाग्यवंतपणाचो कुरव तांकां लाभला. आनी सर्गीच्या राजांत तांणी तें प्रतिबळ जोडूंक ते भितर सरल्यात. मुखार भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमकांय एकल्याके यंत आपोवने. त्या देखून जेजू परत ती 10 देडयांची ओपार आमच्या मुखार दवरता. बुदवंत आनी बूद नातलेल्यो, बुदवंतांनी त्या लग्न उत्सवाक भितर सरूंक तयार केले. दिव्या तांकां तेल घेतले आनी त्या देखून तो संतोश तांकां भोगूंक मेळ्ळो. बुदवंत न्हय आसलेली, तयार नातल्यो, फाल्यां पळया, परवां पळया, मागीर पळया, इतलें पुरो तांणी दिवो घेतलो, तेल घेवना. त्या देखून तांच्या जिवितांत तो वरेत येताना ती नातल्ली, तेल हाडूंक गेल्ली, तो वेळ तांकां पावोना, ती घडी तांकां पावली ना. आमच्या जिवितांत मस्तपणी आमी आलसी, आमच्या जिवितांत मस्तपणी पोस्टपोन करचें, आज नाका, फाल्यां, परवां, मागीर. आनी ती वेळ घडी आमच्या जिवितांत उदेवची ना. थोडे बडी ती वेळ घडी उतरून वयतली आनी देवाचें राज आमकां तें मेळचें ना, आमचें तावन सुकतली. त्या देखून आमचें जिवीत एक बरी स्वात जाय जाल्यार आमी एकल्यांनी बुदवंत धेडया परी, बुदवंत मनशां जाय हरी एक घडी आमी तयार आसा जाय. तर परत मोगाचें न्हू, एक घडी भर आमी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया. परत एक घडी भर आमचेत भितर आमी या. जेजू म्हज्या जिविताचें दिरवेंगी, जेजू म्हज्या जिविताचें मथिंगी, ताणें स्थापन केल्लें तें सर्गीचें देवाचें राज म्हज्या जिवितांत तें मोलादीक जावन हांवें घेतलां गी. म्हजें जिवीत त्या देवाच्या राजाक, त्या सोमयाक एक बरी सुवात जावन हांवें रुपीत केल्या गे. आमकां आमी विचारया मोगाचें न्हू, आमी संवसारी नदरेन आमी बुदवंत जाल्या गी. त्या व्यक्तीन आमी वांजेलान वाचता, जायते बेळें ताच्या शेता बाटांनी जालें आनी तो म्हणटा संतोष आनी उल्हास पा, खा पिये गम्मत मार, अदृश्टवंत तो, जायत्या तेंपाक जाय तितलें तुवें पळय जायलां, खा पिये गम्मत मार. आपणा इतल्याक तो म्हणालो, आपणास असो वडपण, आपणास असो वैभव, संवसारी बुदवंत मनीस तो. पूण ताका ताळो आयकलो, हत्त पिश्या, आयच्या राती तुजो जीव घेवच्यार आसा, तुवें पूण जायिल्लें हें कोणाचें जातलें, तुवें दास्तान केल्लें हें कोणाचें जातलें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी संवसारी तरान बुदवंत मनीस गी, आमी संवसारी तरान जावंक बरो आस्त बदीक पयशे भांगर इश्ट मंत्रां
आनी कितें सगळ्यांक पुंजायलां, पूण जेजूक म्हज्या जिवितांत हांवें पुंजायलां, सर्गीचें राज हांवें पुंजायलां. तर म्हाकाय तत्तो ताळो हत्त पिश्या आयच्या राती तुजो जीव घेवंचार आसा. मुखार बाबन आनी भयणीनो, जेजू म्हजें दिरवेंगी, तें सर्गीचें राज म्हजें दिरवेंगी. वा आमी हांव तरणाटो, म्हाका आनी प्राय जावना, आनी मरोंक तेंप आसा, फाल्यां पळया परव्यां पळया, आतां गम्मत करया, जियेवया, कितेंय केल्यार जाता, कशेंय जियेल्यार जाता, त्यात मनोभावान आमी जियोन आसांगी. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, संत भक्त आज आमकां आदर्श जावन आसात. तांचे जिविताच्या जगत्या वेळा जगतो निर्धार केल्लो, तांचे जिविताचें परिवर्तन केल्लें. आनी त्या देखून तो सांत आगोस्तीन म्हणटा, सोम्या म्हजो आत्मो तुजे थंय विशेव घेता, म्हज्या आत्म्याक विशेव ना. त्या सोम्याक लालेलो. तर आज आमकां त्या सोम्याक आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. सांत भक्त समकाल्ल्या त्या वाटेन समकोंक, आमची मालगडी देवादीन भावंडां समकाल्ल्या त्या वाटेन समकोंक तांणी केल्लो तो त्याग, साक्रिफीस, आमचे खातीर केल्लें तें सेवा, आमचे खातीर दाखयलें तें बरें मोन आज आमी उडासा काडया मोगाचें न्हू. जावंक बरो संवसारी तांणी दिरवीं पूण जावनात, सर्गीची दिरवीं तांणी पूण जायिल्लीं. त्या देखून आज आमच्या काळजा मनांत आमच्या कुटुंबांनी ती जी येतात, आमच्या सांगाता बाबार्थान ती जी येतात. तर आज आमकां सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण करया. त्या सोम्याची स्तुती आमी गायतना, त्या सोम्याक आमी आराधन करतना आमी बुद्वंत मनीस जावंक, आमचें जिवीत सांता भक्ता बरी एक बरी सुवात जावन त्या देवाच्या राजाक, सोम्याक, सोम्याच्या ताळ्याक आमी तयार करूंक कृपा एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. सोम्याची स्तुती करया, सोम्याक आमकांत परस समर्पण करया. आमी बुद्वंत मनीस जावंक, सोम्या मुखार अदृश्टवन जावन आमी कृपा मागया. काळीस मोचे सौम्याक वाकणटा, मोन मोचे ताका हरसिता, मोगाची विस्तिल्ल्या सोमिया, जीवन मोचे सदां लालेता. काळीस मोचे सौम्याक वाकणटा, मोन मोचे ताका हरसिता, मोगाची विस्तिल्ल्या सोमिया, जीवन मोचे सदां लालेता. मुक्तीन ताका हरसिताना, शांती समाधान आमकां मेळटा, बेंबिरात पयसरता, दैरासो तो स्पिरितू देता. गुरबेन ताका वागणटाना, अनपासन त्या सुडका लागता, बेसाराय पयसरता, आनंदाचो स्पिरितू देता. काळीस मोचे सोम्याक वागणटा, मोन मोचे ताका हरसिता, मोगाची विस्तिल्ल्या सोमिया, जीवन मोचे सदां लालेता. हालेलुया 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 हालेलुया.
संपलाय त्या देवाच्या राजाचे साने आमकां केलाय त्या राजाची लक्षण आमचे जिवीत तुवें भरलाय आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका स्तुती करता आमी तुका नमन करता आमी तुका आराधन करता सुमिया आमी हर एकल्यानी एक बुद्धवंत मनीस जावं आमकां कृपा दी जेजू एक बुद्धवंत व्यक्ती जावं ह्या संवसारा खातीर न्हय ह्या संवसारांतल्या उपरांतल्या जिविता खातीर जियोंक त्या जिविता खातीर आमचे जिवीत बांदूंक त्या जिविता खातीर आमचे जिवीत आमी तयार करूंक आमकां कृपा दी सुमिया आमकां हर एकल्याक आपोड सुमिया आमकां हर एकल्याक आपोड सुमिया अभिषेक सुमिया तुज्या कृपेन बस सुमिया तुका जावं मान सुमिया तुका जावं आराधन Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघल भवन आणि बहिणीनो मत्ते वाचोवांजेल अध्याय 5 वाक्य 12 आम्ही सांगली संतोष आणि उल्हास पावा सर्ग राजांत यथेष्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा आतां सर्ग राजाचो यथेष्ट प्रतिफळ आमकां मेळा जाय जाल्यार आमी कितें करी जाय जेजू कुर्सार घालतना तो ते दोग सोर एकल्या उजव्याक एकल्या दाव्याक धावो कठीण पूण उजव्याक कशीसो जावं बरो पातकी जावं बरो अस्कत उणेपण आसलें निमाणे घडये जेजू लागीं म्हणटा सुमिया तूं राज पदवी घेवन येतना तुज्या राजान म्हजो उगडास कर त्या सर्गीच्या राजान म्हजो उगडास कर आनी सुमी तक्षान म्हणटा आजच म्हज्या राजांत म्हज्या सांगाता तो आसतलो त्या वैकुटांत म्हज्या सांगाता तो आसतलो त्या सोरान ताचें उणेपण अस्गदगाय वळखलो आपणाचें पाताक तो वळखलो त्या दाव्याच्या सराक म्हणटा ताणें कांय चूक करूना आमी जाल्यार पातकी ताचें उणेपण ताची अस्गदगाय पाताक तो रोडलो सोमिया मुखार आनी सोमिया कडेन बोक्साने मागलें सोमिया कडेन ताणें मागलें तें राज म्हाकाय फावो कर मोगाच्या भवानी भयणी सर्गीचें राज आमी मेळा जाय तें सर्गीचो प्रतिफळ आमकां मेळा जाय जाल्यार वी नीड टू रिपेंट आमच्या पातकाचें बरीकपण आमी जोडी जाय आमचें उणेपण अस्करगाय आमी वळखून आमी घे जाय ही एक गरजेचें दुसरें सोमी म्हणटा म्हाका सोमिया म्हणटा तो सर्गीच्या राजांत रिक्षो ना पूण जो कोण म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गीच्या राजांत रिकतलो तर सर्गीच्या राजाक तो प्रतिफळ आमकां मेळा जाय जाल्यार आमची कुशी करची न्ही बगार बापाची त्या सर्गीच्या बापाची जेजूची खुशी आमचे जिवितान करचें तो थाळो आयकोवचें आमचे जिवितान गरजेचें तें दुसरें आमी हर एकल्यानी करूंक आसा तिसरें जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान एकल्याक एक कोप शेळें उदक लेगून दिशा जाल्यार तसो प्रतिफळ सुखाचो ना सर्गीचो प्रतिफळ आमकां मेळा जाय जाल्यार एकामेकांतय भावा भयणीक देखा जाय एकामेकांतय त्या भावा भयणी थंय देवाक हांवें देखा जाय आनी त्या देवाची त्या जेजूची सेवा आमी करचें त्या देखून तिसरें एकामेकाची सेवा करचें एकामेकाच्या कश्टा दुखां पावोवचें एकामेकाच्या गरजांक आमी पावोवचें एकामेकाची दुखां बसचें जर तर हें आमी करता जाल्यार तो सर्गीचो प्रतिफळ आमकां हर एकल्याक आमकां मेळटलो मोगाचें न्हू हें तिसरें चवथें मार्कास वांजेल अध्याय 10 वाक्य 1 तावन आमी वाचलें जाल्यार तो तरणाटो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणालो बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूं जाय ते सर्गीचें राज आमी जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करूं जाय आनी जेजू स्पश्ट म्हणटा उपादेश कितें आसा ते पाळ म्हणजे तुज्या जिवितांत पयलो जागो देवाक दी आनी हेरां सांगताय मोगांची बरेपणांची जेजून दिल्लो उपादेश सगळें तुज्या काळजांत सगळें तुज्या मनांत आत्म्यान सगळें सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो देवाचो मोग पेल्याचो मोग हो उपादेश पाळटा ताका सर्गीचें राज मेळटा म्हणून जेजून आमकां स्पश्ट केलां त्या देखून देवाचें राज आमी जोडी जाय जाल्यार आमी बरें जिवीत उपादेशाचें जिवीत आमी जियोंक सोमी आमकां आपोवन दिता धर्मदूतांची कृत्या अध्याय 14 वाक्य 12 थंयसर आमी वाचलें जाल्यार आनी एक सर्गीचें राज आमी जोडी जाय जाल्यार आमच्या जिवितांतल्या कश्टांक आमच्या जिवितांतल्या खुर्सांक आमच्या जिवितांतल्या समस्यांक आमच्या जिवितांतल्या पिडा म्हणल्यार त्या कश्टांक आमी वेग मारूंक जाय
सफरींग कश्ट आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक जाय, कश्ट आमी सोसूंक जाय आनी त्या कश्टा वरवीं आमी आमकां म्हणटात आमचें जिवीत त्या भांगरा भाशेन परस जालता, त्या उज्यागान लासलेल्या भांगरा भाशेन आमचें जिवीत परस जालता आनी ते सर्गींचे राज त्या देखून कुर्सांत हांव कश्टांत हांव पिडे शिडेतावन समस्यात हांव आमी फळाफळ घेवंक जायना, आमी ताका वेंग मारूंक जाय. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 30 आनी 33 सुमी त्या देखून स्पश्ट म्हणटा, देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज असलें देवाचें राज तुमी सोजा आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. जर तर आमी ताचें राज आनी तें राज सोडूंक आमी प्रयत्न करता जाल्यार आमकां कितें जाय तें सगळें ह्या संवसारांत तो दितलो, आमच्या जिवितांत आमकां मेळटलो. वडोलच्या भावान सांगल्या प्रमाणे ताका ताच्या आजारपणान आमी बसले, आमकां कितें जाय तें मेळटा, तो दिता. त्या देखून पयलें हें आमी करूंक जाय, आमच्या जिविताचें परिवर्तन, ताची खुशी ताचें उतार आमी घेवचें, ताची खुशी आमी करचें, एकामेकांतय ताका पळोवन सेवा करचें, उपादेसांचें एक बरें जिवीत जियोवचें आनी आमच्या जिविताच्या कुर्सांक आमच्या जिविताच्या कश्टांक आमी वेंग मारचें, पुरपुरचें, दुसोवचें न्हय, हें घेवन आमी फुडें वचचें. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो, सोमयान हें केलां, सांत भक्तांनी त्या वाटेन समकाल्यात. आज आमकांय सांत भक्त आमची मालगडी त्या वाटेन चलोवंक आपोवणें दितात. तर आमी ह्याच तराचें जिवीत जियोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा, त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेची गरज आमकां आसा. तर आमकांत त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक कृपेक एक घडीभर आमी समर्पण करया, सगळें आमी दिमी घालया. तो सर्गींच्या राजाचो यथेश्ट प्रतिफळ आमी जोडूंक आसा. पवित्र आत्म्यान आमचें जिवीत अभिशेक करच्या खातीर, पवित्र आत्म्यान आमकां आपोवच्या खातीर, त्या सत्तेन आपोवच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या देखून सोमया मुखार आमी सरपडल्या वाचता, आमची त्या सवाय मागणी त्या सोमयाच्या पांयतळ आमी ह्या घडये समर्पण करया. जे कितें मागोवंक आसा, जे कोणें मागोवंक सांगलां तांकांय सोमयाच्या पांयतळ आमी ह्या घडये विशेश तरान आमी हाडया मोगाचें न्हू आनी आमी मागया. प्रत्येक जावन आमच्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्रीक आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपा मुखांतर दान दिल्ली सबारांची मागणी ह्या घडये सोमयाच्या पांयतळा हांव समर्पण करूंक खुशी व्हरतां. तांचे खातीर विशेष तरांनी ह्या घडये हांव मागोवंक खुशी व्हरतां. आमी सगळां तांचे खातीर आमी मागया. तांची ते सवा तुमच्या मुखार हांव वाचून सांगता. आमी ह्या घडये विशेष तरान हांव रियेकलेजें तें हांव मागतना तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये तांकां समर्पण करून मागचें. एकली आमची भयण मुंबय थावन एक ते हांव जातला 7 म्हयन्यां थावन काम ना आनी तिणें खान गेल्लें बँकांत हांव सैऱ्या धैर्यात हांव खान गेल्लें रीण फाटीं दिवंक साध्य जावंक ना आनी हें रीण फाटीं दिवंक साध्य जावचे खातीर एक बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक विचारलां. तांचे खातीर आमी मागया. गेल्या त्या हप्त्यांत आमच्या भयण आग्नेसा खातीर आमी मागल्लें हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर. आतां ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां, ती घरा आयल्या पूण तिका मस्त पुरासन आसा आनी डाक्टरांक तिका कशें पुरासन कितें म्हणलें कळना आनी त्या देखून तिणें तिचे खातीर बरी जावचे खातीर विशेष तरान आज परत मागोवंक विचारलां. तिका सोमयाच्या पांयतळ समर्पण करून तिचे खातीर मागया. आनी एका भयणीन दिल्लें रीण फाटीं तिका मेळच्या खातीर लगभग 6 लाख रुपये त्या फाटीं मेळच्या खातीर मागोवंक विचारलां. त्या भयणी खातीर मागया. तशेंच युरीन इन्फेक्शनांत हांव गूण जावच्या खातीर तिणें मागोवंक सांगलां. तिचे खातीर आमी मागया. आनी एक आमच्या भयणीन तिका ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसात, पोटांत आनी हृदयान प्रॉब्लेम आसा, तिका कितें जाता तें कळना, तिका गूण जावंक मागणें करूंक सांगलां. तिचे खातीर आमी मागया. तशेंच एका चलयेक बरी सैरीक मेळों आनी इंजिनियरी शिकिल्ल्या एका चल्याक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक आमचे कडेन विचारलां. तांकांय सोमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. एक भाऊ मुंबय थावन कोरोना पिडेक वळख जाला, ऑक्सिजनाचें लेवल उणें जालां, वेंटिलेटराचेर आसा. विशेष तरान ताचे खातीर मागोवंक आमकां विचारलां एका भावान. त्या तेसावां खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन डिप्रेशनांत हांव गूण जावं, एलर्जीत हांव गूण जावंक मागोवंक सांगलां. आनी एका डॉन म्हणल्यार त्या युवकाक बरें काम मेळोवंक विचारलां.
तांचे खातीर ह्या त्या सवां खातीर आमी मागया. आनी एका आनी एकल्यान उडपी जावन एक्सिडेंट जावन उजवो पांय फ्रॅक्चर जाला, ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन संपूर्ण गूण जावन विचारलां. सुमयाची गूण करची सकत ताच्या पांयांत वालचे खातीर बरेपण मेळचे खातीर आमी मागया. आनी एक जॉर्ज देखून आनी कुटुंबाची विशेष तरान आमच्या मागण्याची गरज तांकां आसा म्हणा तांचे खातीर मागूंक ताणें विचारलां. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सर्गीचो प्रतिफळ आमी जोडूंक. सुमी म्हणटा पयलें सदां सर्गीचें राज. तवल तुमी कितें मागतात, कितें विचारतात तें सगळें तुमकां मेळटलें. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, सुमया मुखार आमी सरपडल्या, दोळे आमचे दांबिया. म्हजी खुशी न्ही, तुजी खुशी जावं त्या सुमयाक आमी सांगया. आमचें जिवीत आसा तशेंच ह्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी हांगासर आसा, आमच्या घरांनी आसा, विविध सुवातेनी आमी आसा जावंक बरो. ह्या घडये संपूर्ण तरान सुमयेन आमकां आपोरच्या खातीर, गूण करच्या, सुमयेची सकत आमच्या कुडीन वालच्या खातीर सुमयेच्या पांयांतळा आमकां आमी समर्पण करया. मोगाच्यानो आमकां आमी त्या सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाच्या भाव आनी भयणी, सुमयाच्या हजारपणांत आसा, सुमयेची सकत ती बळवंत, सुमयेची ती सकत विशेष जावन आसा. मोगाच्या भाव आनी भयणी, सुमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. पातयेवया, सुमयाचेर विशेष पातयेनी दवरया, सुमयाचेर विशेष पातयेनी दवरया. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचे संपूर्ण प्रतिबल दिवचो सुमयान सांत भक्तांनी त्या सुमयाचेर पातयेली. आमची मलगडी देवादीन भाव भयणी सुमयाचेर पातयेवन जियेली. ह्या संवसारांत जेवंक खावंक नातले, कश्ट साबार आसले जाल्यार सुमयाचेर पातयेवन जियेली. आज सर्गीच्या राजांत तो प्रतिबल सोडून आसात. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी, सुमी म्हणटा पयलें सदां सर्गीचें राज, पयलें सदां सुमयाची खुशी. तो सुमी तुमकां कितें जातलो जाय तें दितलो. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमचो हंकार, गर्व, आमचें म्हणलें नांव, वडपण हें सांडिया. मोगाच्यानो हें सांडिया. मोगाच्यानो असल्या स्वार्थ जावन ह्या घडी आमी भायर येया. सुमयाचें राज, सुमयाची खुशी, सुमयाच्या मोगांत, सुमयाच्या त्या मोगांत आमचे खाल जमन आमी बरया. मोगाच्यानो सुमयाच्या एकवटांत आमची खाल जमना आमी बरया. सुमयाच्या राजाची लक्षणांनी आमची खाल जमना बरया. थवळ गूण करची सकत, बरेपणाची सकत आमच्या कुडींत, आमच्या जिवितान वालतेली. मोगाच्यानो आमकां संपूर्ण तरान सुमयाच्या पांयांतळे ह्या घडी आमी समर्पण करया. आमचे कुटाम संपूर्ण तरान सुमयाच्या पांयांतळे आमी समर्पण करया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक विचारलां तांकां सुमयाच्या पांयांतळे समर्पण करया. मस्त जाणांनी म्हज्या कडेन मागोवंक सांगलां. मस्त जाणांक ह्या दिसांनी मोगाच्या भाव आनी भयणी, ह्या कोरोना पिडे वरवीं साबारांनी काम उगडावन घेतलां. काम ना, जायतीं जाणां म्हणटात म्हाका काम मेळच्या खातीर मागा म्हणून मागा. प्रत्येक जावन परगांवांत, दुबय, कुवेट आनी इतर जाग्यांनी मस्त भावंडा आसात. काम ना, कश्ट जातात. थोडे कडेन जेवंक ना, रावंक जागो समेत ना. तांची परिस्थिती कश्टांची जाल्या. साबारांनी मागोवंक सांगलां आमचे कडेन. आमी मागण्याचे मनशां, आमी आराधन चलयता. आमचेर प्रत्येक जावन शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री पंगडाचेर विशेष पातयेनी आसा. आनी त्या देखून आमच्या मुखार मागोवंक तांणी सांगलां, विचारलां. मोगाच्यानो ह्या सक्कड भावंडांक, तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या सक्कडांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयाची सकत, गुणगची सकत ह्या घडये वालचे खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो कोणा खातीर तुमकां मागोवंक जाय, कितें मागोवंक जाय तें सगळें सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सक्कड ते सावा सुमयाच्या पांयांतळ आमी ह्या घडये समर्पण करया. मोगाच्यानो आनी मागया. मोगाच्यानो प्रत्येक जावन आयचे दिसा मॉर्न जालें त्या तरणाट्याचे एका त्या जोड्याचे कालच्या परच्या दिसा उडलाल तोकोट सांग्यार थंयसर एक्सिडेंट जावन देवादीन जाल्ली. एक सोबीत कुटाम प्रारंभ केल्ले, मात्र तांणी आज नांत तांची दोगांयची कुटुंबां दुखांनी आसात. आज विशेष तरान ती कुटाम सुमया, दोनी कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ हाडया. सुमयान तांकां आपोरच्याक, सुमयान तांची दुखां पुसच्या खातीर, सुमयान तांच्या काळजा मनांत जाल्ले ते गायी ते गूण करच्या खातीर त्या कुटुंबांत विशेष सुमयाची कृपा, सुमयाची सकत त्या कुटुंबांनी वालच्या खातीर आज विशेष तरान ती दोनी कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी विशेष तरान त्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. मोगाच्यानो आनी सक्कड समर्पण करया. सुमी म्हणटा सदां सर्गीचें राज, सुमयाची खुशी, सुमी आसा, सुमयाचें हजरपण आसा, कांयच उणेपण ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर समर्पण करया. सुमया कडेन आमी मागया. आपणूक सुमयाच्या त्या पवित्रत्म्याच्या सत्य मारिपाद आमकां आपोरच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्या आमचे दोनी हात सुमया ते आमी उबारून धरया.
सुमी आता आम्ही उभारणी आणि मागया मगाच्या प्रत्येक जण आम्ही शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री पंगडाचे आमचे लगे मागोंक सांगल्या व्यक्ती खातीर कोणा खातीर तुमकां मागोंक जाय प्रत्येक जण आस्पत्रांच्या आस्वासाच्या पिडेशिण्या बळुबांच्या हरी एका भावा बहिणी ते ह्या घडये सुमयेची विशेष सकत गुण करचे सकत वालच्या खातीर सुमयान तांकां आपोवच्या खातीर सुमयेच्या पांयां तळ समर्पण करून तांच्या खातीर मागया मगाच्यानो मागया आमी हरी एकली आमच्या घरांनी विविध जाग्यांनी असल्यानी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमच्या युवा जनां खातीर आमच्या कुटुंबात असल्या हर एकल्या खातीर प्रत्येक जण नव्यानंत या दिसांनी खासदारी जिवीत प्रारंभ केल्ल्या खातीर प्रारंभ करच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यानो हरी एका कुटुंबा खातीर मागया कोणाच्या जिवितान प्रत्येक जण खासदारी जड्याच्या जिवितान उणें पडला सुमयान भरती करण्याच्या खातीर मागया सोडून गेलेल्यांच्या जिवितान सरकेन जावच्या खातीर मागया मोगाच्यानो सर्ग संसार सो दणी तू जावन आसाय सर्गी तावन धाड तू आमचेर देणी Jesus, touch Lord, touch Lord, touch Lord, Jesus, heal Lord, heal Lord, pour out your spirit Lord, Jesus, pour out your spirit Lord, anoint Lord, Jesus, heal the Lord, touch Lord, each and every one, हरी एक लगे अपोर सोमिया, Jesus, अपोर सोमिया, heal Lord, अभिषेक सोमिया, हरी एक लगे अपोर सोमिया, तुझे बातें दाऊ सोमिया, आमचे बातें नहीं तुझे, आमचं बरोबर तुझे सोमिया, असाध्य म्हणले तुका कंचीना सोमिया, अपोर सोमिया, जिसो अपोर सोमिया, तुझ्या अमोलिक रक्तान अपोर सोमिया, दोन गार सोमिया, प्रत्येक जण त्या दोन कुटुंबांक अपोर सोमिया, ते दुःख सोसो करपा दी सोमिया, तांचे दुःख पुस सोमिया, दुःख पुसंगा बोलवण कर सोमिया, तुझी सकत दी सोमिया, तुझी कृपा दी सोमिया, त्या दोन्ही कुटुंबांक अभिषेक सोमिया, आम्ही मागणी तुझ्या पांयां समर्पण केल्या त्या भावनांक आपोर सोमिया हरी एकल्याच्या जिवितांत तुझे कृपा वाडोवन दी सोमिया आपोर सोमिया जीसस टच लॉर्ड जीसस टच लॉर्ड anoint Jesus pour out your spirit Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit Jesus anoint Jesus praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. 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 सुमयेचे आशीर्वाद जोडूंक थाय जावन गवयां गीत येद्या वडा साक्रामेंटां Itya voda sakramenta sustang naman koruya purvila tya rupa bodla novyo iti adarya salvon vecha askat vishya bavarta chimbol ipya Sase Bapa Tashis Puta Ullasani Stutisa Putvi Maima Sasna Yekas Tarian Asita Tukado Kansha Spirita Sama Samina Varta प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सौगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडणीचो बल सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझ्या कुडयेच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर तुझे पवित्रपण हर एक घडी वळखून घेवन हे पवित्रपण साकल्ल्या आमी आमची जिणी बागेवन करूंक आमकां प्रेरण दी तूं जियेत आनी राजवर्स लयताय ससनाच्या ससना Amen.